याच्याने किती झाले अगे बाय माझे आणि किती म्हणता पाहिजे मेहनत का फल मीठा होता है हमेशा. येस बट ड्राइव सेफ फॉर शुअर. नो रॅश ड्रायव्हिंग. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशा आसात तुम्ही? आणि आयज आमच्या वांगडा आमचो सबस्क्रायबर आसा पळय बॉय सारको बिझी काम आणणार आहे. सो गाईज आयज हांव येयल्लो आसा वागातोर. माझे फ्रेंड येयल्लेले आसा. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांव हेवटेन येयल्लो आसा आनी विके दोगूय आमी हेवटेन येयल्यात. आमचें कामूच कितें आसलें, आमचें कामूच कितें आनी गाडये शिवाय आमकां आनी कांय दिसना. सो आमचे बारीक सारीक फ्रेंड येयल्लेले आसा. दिसता आसतली गाडी न्हू फाटल्यान. आमी बेश्टे येयल्लेले आतां पळोवया कशें कितें पळय तें. आनी हां, हांव सून न्हू बेळगांव वयपाची प्लॅनिंग करता एरॉक्स घेवन. सो आतां पळोवया, लेट्स सी. हांगासर पावले आमी की गड्या फूल पावर सारकी. आनी हांगाल्यान येता आसतना रोड बीन सगळे काबार जाल्लेले आसा. सो जस्ट केम टू मीट आवर ब्रदर. ना रे, कोणाची गॅरंटी? म्हजी गॅरंटी. मोदीची ना. म्हाका मोदीची गॅरंटी जाय. म्हाका मोदीची गॅरंटी जाय. पळय काय कितें तें आतां. हांव ओबीची गॅरंटी दिता. मोदीची हांव नको. फक्त आतां म्हाका एलिमेंटाक वचोंक जाय. हे पळय खंय आहात ते पळय. आमी असली की लॅम्बो भवानी पळोवपाक येयले आमी. ना रे, रियल लायफ लॅम्बो भवानी. ना रे विके. मी माझ्या ब्लॉगान पळयलां आसतलें लॅम्बो भवानी. आयज तुमकां रियल लायफ लॅम्बो भवानी दाखयता. रियल लायफ लॅम्बो भवानी पळय कशें कितें तें. तुमचो सपोर्ट दाखया, सबस्क्रायब करा. आमी घेवया आनी आमी हाडया असली रोकडी. आनी अशें न्हू हायफाय एटिट्यूड न्हू, सगळ्या गरिबांकूय घेवन भोंवया तेतून. ना रे, सगळ्यांक फूल पावर. बचपन किसी का नसीब फूट का फूट जाए ना. ब्रो, when we met last time? हैदराबाद. एमबी वैली. we met in Ambeli. We met in Hyderabad. हैदराबाद आया ना बाइक चला के. उससे पहले हम लोग मिले हैं ना. उससे पहले मिले, बट तो बाइक पे कोई चला के आता क्या गोवा से इलेक्ट्रिक पे? वो भी रेकॉर्ड बाबा. सो गाइज, अबे मीट द ओनर ऑफ दिस ब्युटी. आणि तुम्ही पळयला आसतले हे रोड आमचे सारखे दोवाके पाणी रोड. आणि असल्या रोडार ही गाडी येवप म्हणजे वन ऑफ द बिगस्ट थिंग. ना रे विके? हे आमचे मिडल क्लास फॅमिलीचे भुरगे आसा जाणा. हांव तांकां एक मॅसेज दिवपाक सोदता. तुम्ही तर मेहनत करतले न्हू, वन डे यू विल डेफिनेटली गोना अर्न दीस कार. आणि कितें म्हणटा पळय तें, मेहनत का फल मीठा होता है हमेशा. मेहनत करो, मेहनत करात. तुमचे कडेन एक दीस असली गाडी आसतली. चला मेळटा तुमकां. सर क्या हालचाल वेलीरन का? अच्छा यार, गुड इवेंट, ऑलवेज बेस्ट इवेंट. रोंगम भाई ऑर्गेनाइज करते हैं. चलो थैंक्स यार, मजा आ रहा. हाँ. So guys, all we have Lamborghini. और हमारे साथ है one of the big person. सर जी क्या बोलना चाहते हो अपने व्यूअर्स के लिए? भाई सब मेहनत करो, पैसे कमाओ और अपने ड्रीम कार, ड्रीम बाइक खरीदो. Yes, बट ड्राइव सेफ for sure. नो रैश ड्राइविंग. डन भाई. Oh, fucking loud man. So guys, आम्ही येयलेले आसा आतां बाबाजीन खावपाक पेट पुजा करपाक. पळयात हांवें मारला ऑर्डर
पावभाजी तुवें कितें मारला रे बॉय चीज पाव भाजी चीज पावभाजी मारल्या फटाफट खाता आनी चल्ल्या मागीर फूल पावर म्हाकाय खूब कामां आहा आयज तुमकां खबरूच आसा म्हाजी कामां कसली आसता ती पावभाजी हाडल्या चीज चीज वाली चीज तू खंय पळयतलो आतां रावंडाक वचपाचें अशेंच रिंगा रिंगा रोजी आनी मागीर घरा सदांच तसो लागीं लागीं असो पीत पीत करता आनी म्हाका घरा व्हरता आनी सांगता व्हडलो रावंड मारलो म्हणून अम्मा बोकडी बी आहा तेंच्या मदीं तुमकां खबर आसा आतां कसली गाडी गेली की व्हडल्यान पट 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 करीत गेली न्हू रे अवी नॉयज पॉल्युशन तेका मॉडिफिकेशन म्हणटात रे अवी अँटी सेफ्टी गाडी ती अँटी सेफ्टी 650 अँटी सेफ्टी असं कित्याक आवाज येता फटाफटा सायलेन्सर फुटता म्हणून अवी हय जाऊ शकता आमकां त्या गाडयेक सायलेन्सर आहा ना अवी तू ओला गाडये बद्दल कितें म्हणपाक सोदताय ओला आतां कोण घेवंक सोदता पळय तेका परत परत सर्विस सेंटरार कोला घेवन बसचो पडटलो गुड फॉर नथिंग आमच्या वक्तार तशें एकदां जाला मदींच बंद पडलेली एकदांच जाला आनी एकदां घरान आमचो कितें MCU कितें गेल्लो भितर घातलेली तेन्ना आनी ती काडपाकूय मागीर कोणूच ना न्हू रे अवी तरी अवीन कसो कसो जुगाट केलो बाबड्यान आनीक कोणा कडेन जाल्यार जावचें नासलें थंयसरूच उरपाची अटक गयो आनी मागीर एक्स्ट्रा मागीर पयशे भर तेंकां 5,000 रुपया 5,000 न्हू अवी 5,000 न्हू आनी घाटार बिटार घेवन व्हरता जाल्यार वचत नाका रे बाबा घाटार ती गाडी व्हरपाचीच न्हू मदींच बंद पडली जाल्यार मागीर कितें म्हणून करतली आतां आमी बेतीन येयला सुंगटाच आसा आनी नाका म्हाका बारीक नुस्तें खावपाची रूच येयल्ली गायज एपळय आमचे सबस्क्रायबर आमच्या खातीर खंय ते 2 वरां बाबडे हांगासर वेट करी खंय चुरचुरे बाबड्याचे जेवला तरी काय जेवकय ना अरे देवा याच्याने किती झाले अरे तुझे किती झाले मोबाईल मोडलो तक तक हे किती केलं गो अगे बाय माझे आणि सिम कार्डूय दाखयना मग आता तेजे काय दाखयना मुद्दम करूंक ना की गेलो मुद्दाम उडयलो मुद्दम काय करूंक ना मागीर हे अशें कशें केलें तर तें मोडलो तो आता तू व्लॉग कशें करतले नवो मोबाईल जाय सो आता ब्लॉग करताले आनी थंय किचनान कसो पडलो कसो फुटलो कसो ते तुवें सांग ब्लॉग करताले कशें व्लॉग स्लीप करताले जाले असो आनी स्लीप जालो हांवें फोन हातींतल्यान आनी पडलो थंय स्टेप्स आहा थंय किचनान काय हे पळय हे आतां आनी एक व्हडलो करचो आनी हांवें कवर काडलेले धुवपाक लागून इतलो लोळो कसो गेलो तेजो डिस्प्ले इज गॉन कशें दिसता तुजो आतां मोबायल आतां तूं ब्लॉग बीन करचें ना अशें गो अशें वाटेन यो मातशें ती कसलें तोंड केलां बदाक कहें तू तापयतलो म्हाका हांव कित्याक तापोव तुका मुद्दम उडोवंक जाय हांवें आतां ब्लॉग कशें करतलें तूं सारको करया पळोवया आतां फोन मारता हांव आनी विचारता फ्रेंडांक कितले पडटा पळय ते डिस्प्ले हेज्या कळ्ळें तुका कितें म्हणटा ते हांवें पूण मुद्दम उडोवंक ना हांवें फोन कितें चल आतां तोंड बीन धू चल चल चल
मागीर पळोवया चल देवा हाडया मागीर तुका पयशे आसता तेन्ना चल 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 आतां तोंड धू बरें चल. ओके सो गायज एक बॅड न्यूज आसा. वी जस्ट ब्रोक आ फोन न्हू म्हाका तें तोंड पळय कसलें जालां तें रडोन रडोन कशें जालां तें. सो जाता. सो गायज कितें आहा जाणां म्हाजो जेन्ना मोबायल फुटलेलो पयलो हांवें खूब मेहनत करून घेतलेलें म्हाजें तशेंच जाल्लेलें. मोबायल मोडलो म्हणून म्हाका मागीर घे म्हणून त्रास जाल्लेले. टेन्शन न्हू मोबायल घेवपाक परत तितले पयशे नाका. आनी या हांवें तो 3 वर्सां पयलीं मोबायल घेतलेलो न्हू गो म्हाका घेतलेलो सॅमसंग नोट 20 अल्ट्रा अरावंड 85 काय कितले तरी 1000 EMIचेर घेतलेलो हांवें म्हाका. मागीर हांवें दुसरो घेतलो म्हणून मागीर 2 वर्सांनी हांवें हेका दिलो. हेणे आतां 1 वर्स चलयलो तो हातींतल्यान पडलो आनी फुटलो खंय तेजो डिस्प्ले. आनी हांव म्हापसा गेल्लो आतां फ्रेंडा कडेन म्हाज्या तो सॅमसंग हितून कामाक आसता. सो तेजे कडेन विचारलें ते म्हाका सांगता तो फोन आतां आउटडेटेड जालो. आतां तो तर डिस्प्ले घालतले जाल्यार डिस्प्लेकूच खंय 30,000 पडटा. 30,000 तो म्हणटा डिस्प्ले तूं घालून कितें फायदो काय म्हणटा ओल्ड फोनाक. 30,000 मोबायलाचेर म्हणटा 30,000 तुजे कडेन आहा जाल्यार तो डावन पेमेंट कर आनी तुका बरो मोबायल मेळटा म्हणटा न्हू गो EMIचेर कळ्ळें तुमकां. आनी आमकां कितें आहा पळय मोबायल इज नॉट इम्पॉर्टंट पण कितें आहा सद्या आमी व्लॉगिंग करतात आनी व्लॉगिंगाचेर न्हू क्वॉलिटी बरी ना फोन बरो ना जाल्यार काय फायदो ना व्लॉगिंग करून न्हू. आमकां भायर खंय गेले डे नायट मातशे इश्यूज जाता म्हणजे व्लॉगिंग सेटअप इज अलग. सो आतां म्हाजो मोबायल हांव यूज करतालो म्हणजे हांव म्हाज्या मोबायलार ब्लॉग करी ते आपणाचें करी. आतां जातलें कितें. सो आतां मातशें तेका व्लॉगिंग करपाक इश्यू जातले. आनी मेन म्हणटा ते तुमकां खबर आसा 30-40,000 झाडाक लागना. आनी रिसंटली म्हणजे एक थोडे दीस पयलीं तर जाल्लेले जाल्यार कितें जावं शकतालें. आनी हांवें रिसंटली म्हाजी गाडी पेंटिंगेक दिले थंय खर्चो जालो. गाडी म्हाजी पेंटींग प्रोसेस चालू आहा मॉडिफिकेशन तेजे एसेसरीज घे 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 सामान हाडला तितून म्हाजे सगळे पयशे खावप. आतां हांव कितें म्हणून करूं. आनी येस मूड म्हाजोय ऑफ जालो कित्याक म्हाका बरें दिसना हेका हे जेन्ना रडटा तें पळोवन हांव म्हणून कितें म्हणून करूं शकता आतां कांय करूं शकना. आनी येस हे कंडिशन जाला फोनाचें पळय पळय कांयच दिसना. स्क्रीन ब्लास्ट जाली आख्खी गेली स्क्रीन. तेका हांवें सांगलें रिपेर जावचो ना म्हणजे स्क्रीन कितें तो म्हणटा भितर फूल हांवें गेली म्हणटा तो डिस्प्ले गेलो फूल ब्लास्ट न्हू. सो आतां मूड ना म्हाजोय मूड गेलो. काय बरें आमी ब्लॉग करताली न्हू ते म्हाजे ते आपणाचे हेजेर हांव म्हाज्या हेजेर हे पळय आनी हेजेर टायर स्प्रे मारला पळय टायर स्प्रे मारले न्हू टायर पळय कितलो शायन जाता तो नॉट डीस आं हें. चल तर भूक लागल्या म्हाका चल आमी जेवया चल. नाका जेवपाक कित्याक मोबायल म्हाजो फुटलो. मोबायल फुटले कितें जालें तो मोबायल मागीर फ्युचरान नेवे येतले. म्हाका मान ना. आवाज व्हडल्यान उलय आवाज येना हेजेर कॅमेराचेर. म्हाका मान ना. तुका तन मन ना म्हणजे म्हाका मान ना. मान ना म्हणजे म्हाजो मूड ना. चल जेवया चल. नाका म्हाका रवी तू म्हाजो मोबायल चलय ना हांव ना. म्हाका तो मोबायल खूब लायक आसलेलो म्हाजो फेवरेट फोन तो. चल तुका मागीर नेक्स्ट टायम घेवया पयशे आसता तेन्ना. आतां सद्या जेवया तो. नाका म्हाका जेवपाक. तो मातशे वक्तान जेवया चल. आतां तूं सद्या बस मातशे वक्तान जेवया चल. हे पळय हे हांवें एसेसरीज हाडल्या ह्या रॉक्साक थोडे दीस पयलीं आसतले न्हू तुमी. हे पळय ट्रान्सपरंट फिल्टर कवर पळय हे एक काड. हे पळय हे आमचे फ्यूल इंजेक्टर म्हणजे आमचे टोटल बॉडीक आनी तो डायरेक्ट कनेक्शन तेजे फिल्टर बॉक्सान वयता. पळय हो फूल कार्बन फायबर आनी हाय क्वॉलिटी हो एक हाडला. आनी बारीक सारीक म्हाज्या घरा कडेन आहा एसेसरीज हितून म्हाजे सगळे पयशे गेले म्हणजे गाडयेच्या सामानानूच. कितलो एक्सपेन्सीव पळय तुमकां दाखयता हो एकूच हें पळय कितलो तो म्हारग सारको मलेशिया. खूब जाले हेजेच कितले जाले पयशे. सो गायज हांवें जाता तितले ट्राय केले आनी
नॉट पॉसिबल. 30,000 आनी तो म्हणटा कितें डिस्प्ले घालीत जाल्यार म्हणटा तें हेंय घालचें पडटलें म्हणटा. कितें तरी सांगलें तेणी म्हाका काय कळोंक ना. आनी फाटले ते हे क्रॅक जाला तेजे फाटले पॅनल, सो ते धरून 35 कितें तरी सांगलें, 33 कितें तरी. नॉट वर्थ म्हणटा तो म्हाका खूब सांगता फुडलो मनीस की घालूं नाका, वेस्ट ऑफ मनी. त्या परस ते पयशे घालून नेवो मोबायल घ्या म्हणटा. तुमकां खबरूच आसा ऑलरेडी हांवें म्हाजी गाडी कामाक दिल्या आनी थंय पयशे भरल्या. थोडे दीस पयलीं जाल्ले जाल्यार हाडूं येता आसलो. सॉरी आं. इट्स ओके हवे, नो प्रॉब्लम. हांव तुका मागीर थोड्या म्हयन्यांनी 1-2 म्हयन्यांनी मागीर पळोवया. ओके सद्या म्हाजे कडेन कांय ना खरें. ओके, नो प्रॉब्लम. आनी गायज आयचो व्लॉग पयला आसतलो न्हू तुमी. आयचो व्लॉग आमचो तो प्री रेकॉर्डेड व्हिडियोज आहा. म्हणजे आमी जे मस्ट लॅम्बोगिनी घेवन गेल्ले दॅट इज अ प्री रेकॉर्डेड व्हिडियो. पयला आसतली तुमी म्हाजी एरॉक्स दिसता थंय नुस्तें हाडूंक गेल्ले थंय तितूनय एरॉक्स दिसता. सो ती प्री रेकॉर्डेड व्हिडियो, सो ती आमी आयज घातल्या. आनी एक्चुली म्हाजी गाडी ऑलमोस्ट म्हणजे 50-60% रेडी आहा. मागीर थोडे पेंटींग बारीक सारीक कितें कितें आहा. इंजिनाचे टेस्ट चालू आहा म्हाजी, म्हणजे ती बिगर ओवरसायज इंजीन आसा न्हू तें काम चालू आहा. तुमकां हांवें दाखयलें आसतलें न्हू एसेसरीज थोडे हांगा आहा, थोडे म्हाज्या घरा कडेन आहा एसेसरीज, आनी थोडे हांवें ऑलरेडी मॅकॅनिका कडेन व्हरून दिले, इन्स्टॉल केले तेणी. सो थंयच म्हाजे पयशे गेले. हांव न्हू कितें म्हाजे जिवार कांय पयशे मोडिना. सपोज म्हाका बरे कपडे नाका, म्हाका कांय नाका. सो म्हाका कितें इम्पॉर्टंट म्हाजे गाडयेक सारकी मेन म्हणटा पळय तें गाडी. म्हाका गाडी म्हाजें इतलें हें ना. म्हाका खूद म्हाज्या जिवाक खर्चो कांय ना. मोबायलाचो रिचार्ज बस, आनी कितें कांय ना म्हाका. आनी कितें टायम येयलो काय बियर्ड कट करूंक जाय, हेअरस्टायल म्हाजी हें नॉर्मल, आनी कांय ना म्हाका खर्चो. चेडवांचे कितें खर्चो आसतात न्हू, कपडे आनी मेकअप आनी कितें कितें. चेडवांक म्हणून कितले घेता तितले कमीच. आनी चेडवांनी खंय बरें रावंकूय जाय. इट इज गूड थिंग यू नो. बरें रावलें चेडवान जाल्यार बरें न्हू आहा तशें. सो म्हाजें कितें आमचें कांय हें ना व्हडलें. आनी तुमकां सांगलां आसतलें न्हू हांवें चेन स्नॅचिंगा बद्दल. सो ते न्हू खूब केसीस चालू आहा. हाल्दोना, मोयरा, म्हापसा, एक सारके आनी शिवोले सारके गाजता. अशीच एक न्यूज न्हू म्हाजे कडेन आसा, हांवें कॅप्चर केल्लेली आसा. तुमकां कालच्या ब्लॉगान सांगलेली हांवें, आयज हांव घालूंक सोदी. मागीर म्हटलें आयज नाका, ही व्हिडियो म्हाजे कडेन ऑलरेडी आसली ती घालया म्हटलें. फाल्यां तुमकां दाखयता. तुमी पळयात आनी डिसायड करा तुमकां भांगर बरें मोठे मोठे घालून भोंवंक जाय काय नाका पळय तें. सारकें भोंवंक जाय जाल्यार भोंवा, आमकां कांय प्रॉब्लम ना न्हू. दॅट इज अप टू यू. पूण तुमकां एक सांगता, तें भांगर इम्पॉर्टंट न्हू. भांगर काडलें मारलें कोणी, तोकली आदाळी, मेली तुमी, घरान मागीर टेन्शन. बेश्टे एका फालतूर चेनी खातीर लायफ पिड्यार. त्या परस ते जाय थंय फंक्शना दिसात घाला. इश्टे अननेसेसरी भांगर बिंगर घालूंक वचो नाका, वेस्ट ऑफ मनी, कांय यूज ना तेजो. भांगर करा, दवरा, पूण केन्ना जाय तेन्नाच घाला. एवरी डे अशें शो मारपाक घालनाका न्हू, बरें न्हू. हांवूय घालतालो पयलीं सरपळी, मागीर हांवेंय काडून दवरली. म्हाकाय आतां बरें दिसना घालपाक. आतां वयता आतां अशे लोक मेळटा, आपणाच्या हितून रावपाचो, कळ्ळें तुमकां. आनी आयज आमकां एक सबस्क्रायबर मेळ्ळे वाटेर वयता आसतना आमकां. सो वाटेर हांवें तेजे कडेन बरे भशेन उलयलो न्हू गांव. आमी वयतालीं, ते बाबडे खूब वगत रावलेले आमकां मेळपाक. आमकां पळयतले, मेळटले, उलयतले न्हू. सारकें मग उलयता अशें, कळ्ळें तुमकां. हांव गाडी घेवन आमी वयता न्हू, अचानक दिसलें फुडल्यान रावले. हांवें म्हटलें आसूं चल बरे भशेन हडकुया, तेजे कडेन बरे भशेन उलोवया. कितले वगत रावलेले न्हू बाबडे, तेजे कडेन बरे भशेन उलयलो, ग्रीट केलें. शी इज व्हेरी नायस, लवींग, कॅरींग उलोवपाक. ते म्हणटा आमचे व्लॉग्स बरे आसता म्हणटा. थँक्यू सो मच. आमचे व्लॉग्स पळयता न्हू. हांची चूक केल्या आतां तेजें मन ना, तेजें मन ते मोबायलाचेरूच अटाकला. तरी ते बाबडे आतां मातशे वगत ते आमचे फॅमिली मेंबर आसा न्हू थोडे UK, तेज्या वांगडा उलयले, बरें दिसलें तेका मातशें उलोवन. म्हाज्या वांगडा उलयताले ते आत्तां फोनार. अचानक म्हाजो फ्रेंड येयलो भायर. तेका हांवें कितें हाडूंक लायलेलें न्हू, तो वाटेर आसलो, वास्कोसून येतालो. तो आत्तां पावला, आतां रातची 1 जाल्या. आतां पावला, तेणें म्हाजे कडेन तें सामान दिलां आनी आतां तो गेला. सो तितल्यान हांव भितर येता म्हटल्यार तेणें फोन दवरलो. आतां म्हाका खबर ना, ते बाबडे आपणाच्या धाकट्या बाबू तेंचो बरो आसना न्हू. ते बाबू वांगडा तेजें मातशें टेन्शन, आनी आमचे हांगा तेजे तेका आनी कित्याक बेश्टें डबल टेन्शना न्हू तशें.
आणि येस आमचे परत आमी चिंतला बेळगांव वयतली म्हणून लॉंग रायडाक न्हू गा. सो आतां केन्ना ते तुमी पळयात मागीर ब्लॉगान आमच्या. सो गायज आमचे व्हिडिओचेर तुमी नवे आसा लायक करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करा आनी सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते न्हू गा. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. टील दॅन बाय बाय. टीव्हीर पळय आमचोच ब्लॉग चालू आसा, आनी कोणाचे ब्लॉग पळयना अशें ना. आमी सगळे गोंयकार आमचे भाव भयणी आसा पळय गोंयांतले आमचे कितलेय यूट्यूब चॅनल आसा आमी तितल्यांचे व्हिडिओज पळयता. पण असो स्टेटमेंट न्हू एका युट्यूबरान मारलेलो आसा की हे आपणाक कितें तें कितें म्हणटलें तेणी आपणाक बाकीचे लागना आपण आमच्या एश करना आमी न्हू आमचेच ब्लॉग पळयत, आमी दुसऱ्याचे ब्लॉग पळयना, आमकां तेशे व्हिडिओज पळोवपाक आवडना अशें कितें तरी म्हटलेलें न्हू. लायक जायना ना अशें कितें तरी म्हटलेलें तेणें. बट हांव तेंचेय ब्लॉग पळयता, हेजे तेजे सगळ्यांचे ब्लॉग पळयता. दिस इज कॉल्ड ह्युमॅनिटी. आमचे भाव भयण आमचे युट्यूब चॅनल करतना आमकां बरें दिसता न्हू. आमी मोटिवेट जाता तुमचे व्हिडिओ पळोवन आमी मोटिवेट जाता. बाबा हांव वयस म्हणटा काय बरे व्हिडिओज करता ते हांवूय करतलो म्हणटा अशें. आमकां अशें जायना हे कितें रे काय बरें केलें आमी कितें करता, आमी जेलसी जायना. वी वॉच ईच अँड एवरी गोवन युट्यूब चॅनल्स. आमी मेहनत करता. आमकां खंयच्याच चॅनलाचें नांव करून सांगा आमकां, आमी तुमचे त्या बद्दल सांगता. आमी सगळ्यांचे व्लॉग पळयता. आमी अशें ना आमचें हें ना एटिट्यूड दवरूंक जायना मनशाचें. आय डोंट वॉच एनीबडीज ब्लॉग, आय वॉच माय ओन ब्लॉग तशें करूंक जायना. तशें जायना. दॅट इज नॉट कितें म्हणटा तें तुमचें कितें आहा तें. आतां तूं ह्या हितून इतले तुमी इतले जाले म्हणजे इतलो एटिट्यूड. बाय चान्स फाल्यां मिलियन्स तुमचे पावतले सबस्क्रायबर, देवा कडेन मागता बरें वयर पावल्या पुरो म्हणून. इतले वयर पावले मागीर म्हणटले ऊपर पहुंच गए हम लोग, नीचे क्यों देखने का, क्या है नीचे, हट फालतू लोक खडे हुए हैं. अशें करनाका हें बरें न्हू. आय वॉच ईच अँड एवरी यूट्यूब चॅनल्स बाबा. दॅट्स वॉट आय वॉन्टेड टू टेल यू गायज. ओके चला हांव वयता न्हिदपाक. टाटा गुड नायट.